1 Samuel chapter 22. C. David parpoll zata. David Adullam गावांत. दावीद गात शारांतलो भायर सरलो आनी आदुल्लाम नगरा लागसार एके धोलींत रावूंक लागलो. तो थंय आसा म्हणून ताच्या भावांक आनी ताच्या घराण्याक कळटोच ते थंय ताचेशी गेले. जे कोण खोंतींत आसले, रिणांत आसले, धादोस ते ताका मेळूंक वेताले. ते सुमार 400 जाण आसले आनी तो तांचो फुडारी जालो. दावीद थंय थावन मोआबाच्या मिज्पा शारांत गेलो आनी मोआबाच्या राजाक ताणें अशें म्हणलें, सर्वेस्पराची येवजण म्हाका कळीत जाय पर्यान तुजेशी रावोन दी. आनी ताणें तांकां मोआबाच्या राजाशी हाडलीं. आनी दावीद किल्ल्यांत रावो पर्यान तीं ताचे बरोबर रावलीं. आनी गाद प्रवाद्यान दाविदाक म्हणलें, हांगासर रावो नाका, चल जुडेयाच्या प्रांतांत वच. तर दावीद भायर सरलो आनी हारत दोंगरार वचून रावलो. नोआबाच्या यादनिकांक जिवेशी मारतात. एक दीस साऊल जिब्यांतल्या एका दोंगरार आपलो बांद हातांत घेवन झाडाच्या मुलांत बसलेलो आसलो. सगळे ताचे अधिकारी ताचे भोंवती उबे आसले. ताका कोणें तरी दावीद आनी ताचे मनीस सांपडलेले म्हूण सांगलोलें. तेन्ना सावलून आपणा भोंवती आसलेल्या सेवकांक म्हणलें, बेंजामिनाच्या मनशांनो आयकात. दावीद तुमकां सगळ्यांक दावकांचे मोळे आनी शेतां दिवन आपले फौजेंत अधिकारी कोत्तलो सो तुमकां दिसता? तुमी सगळे कशे म्हजेर आड वचूंक सोदतात? म्हज्या पुतान जेसेच्या पुता कडेन करार केला म्हूण कोणेंच म्हाका सांगलें ना? म्हजे विशीं तुमकां कोणाक पडलोलें ना? म्हज्या पुतान म्हज्या सेवकाक म्हजे आड केला तेन्ना तुमी म्हाका कित्याक उक्तेपणी आयज पर्यंत सांगूंक ना? सावलूच्या सेवकांचेर अधिकार आसलेल्या एदोमिताच्या दोएगान जबाब दिलो, हांवें जेसेच्या पुताक पळयला. तो नोबांतल्या अहितुबाच्या पुताक अहिमेलेकाक मेलूंक आयलोलो. अहिमेलेकान सर्वेस्परा थंय दाविदा पासत विनोद केली आनी ताका जेवण तशें गोलियाताची तरसाद दिली. तेन्ना राजान अहिबुताच्या पुताक यादनीक अहिमेलेकाक ताच्या बापायच्या घराण्याक आनी नोबांत आसलेल्या यादनिकांक आपोवन धाडले आनी ते सगळे राजा सोशे आयले. सावलून म्हणलें, आतां आयक अहितुबाच्या पुता. आनी ताणें जबाब दिलो, ओ पळय हांव आसां म्हज्या दोनया. आनी सावलून ताका म्हणलें, तूं आनी दावीद म्हजेर आड कित्याक बोंड करूंक चिंतात? ताका तुवें जेवण आनी तरवार कित्याक दिल्याय? आनी ताका लागून सर्वेस्परा कडेन विनंती केल्याय? आतां तो म्हजो घात घेवंक कित्याक राखून रावला? अभिमेलेकान जबाब दिलो, तुज्या चाकरां भितर दावीद तुज्या जावयावन विस्वाशी आनी कोण आसा? तुजें उतर पाळटलो आनी तुज्या घरांत व्हड मान आसलेलो मनीस तो. कितें आयज पयलेच फावटी ताचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विचारलां? ना तें ना, राजा सायबा, तुवें म्हाका वो कोणूच म्हज्या घरच्यांक आरोपी थारावंक जायनात, कित्याक ते बाबतींत हांव कांयच नकलो. राजान म्हणलें, अहिमेलेक, तूं आनी तुज्या बापायचें घराणें खऱ्यांनीच मोडटलें. तेन्ना राजान आपले भोंवती उबे आसलेल्यांक म्हणलें, जिवे मारात, कित्याक तेय दाविदाच्या भागाक आसात. तो पळून गेला हें जाणो आसुनूय तांणी म्हाका उक्तापें करूंक ना. पूण राजाच्या सेवकांनी सर्वेस्पराच्या यादनिकांचेर आपलो हात घालो ना. तर सावलून दोएगाक सांगलें, तूं तांकां मारून उडय
आनी दोयेगान तांकां मारून उडयले. आनी तांणी 85 यादनिकांचो जीव काडलो. ते सगळे यादनिकांची नेसोण घालून आसले. ह्या भायर नोबान ह्या यादनिकांच्या शारांत दुसरे कोण रावतालीं तांचोय जीव काडलो. तातूंत दादले, बायलो, भुरगीं, दुदाचीं भुरगीं, गोरवां, वासरां, मेंढरे, गाडवां हांचोय आस्पाव आसलो. पूण अबियातार अहिमेलेकाचो एक पूत पळून गेलो आनी दाविदाच्या पोंगडांत भोर्ती जालो. सावलून कशे पोरी सर्वेस्पराच्या यादनिकांचो जीव काडलो ती सगळी खबर ताणें दाविदाक सांगली. दाविदान ताका म्हणलें, ज्या दिसा हांवें दोयेगाक पळयलो तो जेरूल सावलूक सांगतलो म्हूण म्हाका दुबाव पडलोलो. म्हणटच तुमच्या सगळ्या घराण्यांच्या मरणांचो हांव जबाबदार. तूं भियेनाकाय. तूं म्हजेशी राव. म्हजो जीव काडटा तो तुजोय जीव काडूंक सोदतलो. पूण तूं हांगा म्हजे बरोबर सुरक्षीत आसतलोय. देवाचें उतोरें.